म्हाका आयच्या ह्या कार्यकर्त्या मेळाव्याचे विशेष कार्यक्रम जो आसा तो म्हणल्यार माननीय वेळीकर सर यांच्यानी सक्रिय राजकारणात जो प्रवेश केला त्याच्या खातीर आता आमी त्यांचे स्वागत करता. सगळ्यात पयलींचो कार्यक्रम तो आसा आणि ह्या कार्यक्रमान म्हाका एक याद येता ते म्हणजे आर्य चाणक्य. तांच्यांनी म्हणलें शिक्षक कोई साधारण व्यक्ती नहीं होता आणि आर्य चाणक्य सारख्या शिक्षकांनी आपल्या बरोबर अनेक सहकारी शिक्षकांक घेऊन उन्मत्त झालेल्या घनानंदाची सत्ता जी आसा ती उलटवून उडयली. आज तशाच पद्धतीचो परत एकदा योग येयलेलो आसा. ही जी आसा सत्ता ती उलटवून उडोवन बरें जातलें येवपाक जाय म्हणून वेलिंगकर सरा सारकेल्या एका शिक्षकान सक्रिय राजकारणात आता भायर सरलेले आसात. तांचो आमी सगळ्यांनी आभार. आमचे मध्ये उपस्थित गोवा सुरक्षा मंचाचे अध्यक्ष बाब आत्माराम गांवकर, आमच्या ह्या लढ्याक एक बरी दिशा दाखोवपाक बरें काम करपाक आनी फक्त बरें कोण दवरता तो रिकामो दवरपाक न्हय, ताचेर आमची नांवां येवंक जाय. आमच्या लोकांची फुडल्या इलेक्शनाक आमच्या लोकांची नांवां ताचेर येवंक जाय. हें सगळें करपा खातीर उत्तेजन दिवपाक एक स्फूर्तीदायक नेतृत्व सुभाष वेलिंगकर हांणी स्विकारलें. त्या खातीर हांव ताचे सगळ्यात पयलीं आभार. कारण सुभाषराव वेलिंगकर हो काम म्हणजे ताचे मुखार कांयच ना. इतलो शिस्तबद्ध इतले तागेले इतले काम आसता की ताका लागतलो मनीस ताका लागतले हांव मनीस आमचे खूब कमी आसा. हांव ताचें स्वागत करता, अभिनंदन करता आनी ताका बरें आरोग्य मागता फुडली चळवळ फुडें व्हरपाक. आनी गोंयचो जो हो पॉलिटिकल नकाशो तो आयज कुसला, उर्शेला आनी किडला कुसला तो बदलपा खातीर ताका यश मेळोवं अशें हांव मागता. आज गोंयांत जी परिस्थिती आसा ताका बेबंदशाही म्हणपाक जायना, पूण निर्णय निश्चित म्हणून येता. म्हाका सांगात जो येदो व्हडलो राष्ट्रीय पक्ष दिल्लीक साकून सगळे कडेन राज्य करता त्या पक्षाक गेल्ले 8 म्हयने गोंयांत राजकारणात चलोवपा खातीर एक सक्षम पर्यायी मनीस मेळना. कित्याक हांव म्हणटा की मनोहर पर्रीकर, हांव काय म्हणना मनोहर पर्रीकर दुयेंत आसा, तो बरो जावं अशें हांव मागता, पूण गेल्ले 8 म्हयने तो सरकार चलोवंक शकलो ना. वेलिंगकर सर सगळ्यांत महत्वाचें एकच मनीस जाका गोंयांत भारतीय संस्कृताय जी आसा ती सांबाळून दवरपाची, तिचें रक्षण करपाची आनी गोंयची समाजीक आनी सांस्कृतीक आनी अर्थीक उदरगत करपाची तांक आशिल्लो एकूच मनीस जो आमकां मेळ्ळा आनी ताका आमी गोंयच्या लोकां खातीर माचयेर उबो केला. आनी तो आतां जो प्रवास सुरू जाता तो गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणून ताचो दुसरो प्रवास करता. गोंयांतलो खंयचोच राजकीय पक्ष हे तरेन सुरू जावना आनी गोंयांतलो खंयचोच राजकीय फुडारी हे तरेन पक्षांत भितर सरवना. पक्षांत कशें भितर सरल्या, एका पक्षाची आमदारकी सोडून दुसरे पक्षांत भितर सरून ताका हार घालून भितर काडला विश्वजीत राणे, दयानंद सोपटे, सुभाष शिरोडकर. हो पक्ष प्रवेश लाच दिव पदाची ताका दिवते. आज कोणाक खंय कितें चलता कांय खबर ना. पयर एक परिपत्रक आयलें सगळे अधिकार काबरालाक दिवन, दुसरे दिसा
फाटले कोण येते खबर ना, ह्यातले फाटी कित्याक तेही खबर ना. अशें अराजक चलता फाटलें एक कारण अशें की आमचे भारतीय संस्कृतीक कोणे केन्ना कशें वागचें ह्या संबंधी जो बोध दिल्लो आसा तो समजून घेवंक ना. गोवा सुरक्षा मंच ज्याचो जन्म जालो विशिष्ट परिस्थितीत जालो, एक राजकीय पक्ष स्थापन करचो म्हणून तो जावन नतो. सत्ता हातासपा खातीर जावन नतो तो जन्म. ताजो एक विशिष्ट ध्येय घडोवन समोर तो जन्म जालो आनी इलेक्शनान जेन्ना तो उतरलो फाटल्यान त्या वेळाचेर 5 मतदारसंघांनी 10,500 मतां घेणारो गोवा सुरक्षा मंच म्हणजे जनता उचलून करता निवडून नाही. 10,500 मतां शिर्डी गाडी नसताना, वयलान गाडी नसताना, पोटल्यो बी नसताना, टोर्नामेंट न दिता, नरकासुरांक मदत न करता, कोणाकूच पयशे वाटप न करता, फुक्या सभाय स्वताची च्या पिवन कार्यकर्त्यांनी जेणे काम केलां अशा लोकांक 10,500 मतां दितातलो 5 मतदारसंघांनी. ही मिळकत आसा हाका. हे गोंयचें प्रतिनिधित्व आसा 5 मतदारसंघांतलें. 35 मतदारसंघांत आमी इलेक्शन लढयतले, नॉट लेस दॅन दॅट. ह्या 35 मतदारसंघांनी सुद्धा जनता आसा, अशी विखुरलेली जनता आसा. आणि आज ज्या पद्धतीचे लोक राजकीय क्षेत्रात पुढे येतात तो राजकीय धंदो करतात नाही, तो धंदो नाही त्यांचा राजकीय. अशा पद्धतीन हाजें गठन जे जालां तें तशेंच फुडें वतलें. फाटल्यो चुको ज्यो केल्यो आमी भारतीय जनता पार्टीचे हे करता आसतना आनी कितें जालें खंय नाका भायर गेलें सगळें कितें जालें. एककल्ली कारभार कसो जालो, खरंडे पक्ष चलोवपाचो जो आसता, म्हजें मत जें आसा म्हाका विचारताले जेन्ना लोकशाही पक्षान ह्या ग्रुपान मागणी केली त्या वेळेर म्हाका काही पत्रकार बंधूंचे फोन आयले की तुमी तांकां कन्सेंट दिलो. हांव म्हणलें अशें आसना, प्रश्न म्हज्या कन्सेंटाचो ना, प्रश्न सामुहीक विचाराचो आसा. जी लक्ष्मी आसा इल्लीगल बंद कर. बिहारात इल्लीगल मायन्स बंद केले, लीगल मायन्स चालू दवरल्यो. ताच्या खातीर कितें करणारे नाचना गोंयकारांक काय म्हणून. अरे थोडक्यातली 3.5 लाख लोक त्या मायनिंगच्या हाजेर अवलंबून आसात. 3.5 लाख, नॉट लेस दॅन दॅट. तो सगळो बेल्ट 70 पासून सांग्यापर्यंत जो आसा हो सगळो बेल्ट जो आसा तातूंतली जवळ 80% जनता जी आसा ही मायनिंगच्या हाजेर आसा. तत्वनिष्ठ राजकारणी जो आसा तो एक्सेप्ट करपाचो आनी तत्वच्यूत जो आसा ताका इलेक्शनांतल्यान हाकलपाचो. मनीस राजा आसता मतदार त्या राजा पण सिद्ध करपाचो वेळ आता आयिल्लो आसा. जनता जर राजा जर आसत जाल्यार ह्या निवडणुकीत हे सगळे राज्यकर्ते हे गुलाम आमच्या पैशाचेर चलतात. ही यंत्रणा आमच्या आधाराचेर आसा. हे लक्षात घेवन आमी जनता म्हणून वर्चस्व निर्माण करपाचे अशा प्रकारचो एक कणो जागोवपा खातीर निर्माण करपाचें काम जें आसा हें गोवा सुरक्षा मंचाचेर आसा अशें म्हाका दिसता.